सर तुमकां ते आयज एक्टिविस्ट मेळ्ळे ते वास्कोच्या विशयाचेर ते झाडां खातीर ते म्हाका मेळपाक आयले एक रिप्रेजेंटेशन घेवन थंय एक वडाचें झाड आसा तें ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केल्या की सेव करपा जाता जाल्यार पळय हांवें तांकां सांगलां हांव इंजिनियरा कडेन उलयतां म्हाकाय खबर ना गरज पडले जाल्यार आय वील कम एंड सी एंड इफ इट कॅन बी सेव कॅन सेव Digambar sir, any thing, one more thing that this road, highway, Parwari highway road has been getting closed. So any substitute road has been आसा ते ऑल्टरनेटिव्स तांणी केल्या alternative, but all the roads has been dug up. ना ते रेक्टिफाय चालू आहा जातले ते रेक्टिफाय बेनेन ट्री तुजे पळय एअरपोर्ट रोडार आहा गाबोनी मोर देन 100 years ओल्ड ते सांबाळपाक आमी मिनिस्टराक अपॉइंटमेंट घेतला आनी त्याने एग्री केला की इंजिनियराक आपयतलो PWD इंजिनियराक आपयतलो आनी जे भाशेन सांबाळपाक जाय तें झाड पॉसिबल जाल्यार तो सांबाळटलो कित्याक थिंगा सायडीक जागो आहा नेवल डिपो आहा थिंगा जायतो जागो आहा थिंगा नेवल डिपोचो मातशें कंपाउंड तेंचें मातशें बेंड करून तो रस्तो ते सायडीन व्हरपाक अरावंड बेनेन ट्री कित्याक हेजे फाटी गुवाहाटी कॉनॉट प्लेस बेनियन ट्री व्हडले 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 100-200 वर्सांचे रूप सांबाळल्या कित्याक मातशें रिअलायन करून फ्लायओवर रिअलायन करून रस्ते सांबाळूंक जाता आतां हेजे परस दोन गोश्टी आहा एक आमचे हे बेनियन ट्री आतां फाटीं जर तुमी पळयल्यार सादेनेच आमचे बेनियन ट्री गेले मागीर व्हडा कडेन परवरी ते आमचे बेनियन ट्री गेले आतां आमकां नाका तिसरी आनी फुडली बेनियन ट्री ऑर नेटीव ट्रीज पळय आहा ती आमची हाल्ली हेरिटेज ट्री ती आमकां सांबाळूंक जाय देखून आमी हे मेमोरंडम दिला आयज गोवा ग्रीन ब्रिगेडान की ही पळय आमची हेरिटेज झाडां आहा ती सांबाळपाक एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉंग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क गोवोरमेंट सरकारान काडूंक जाय सो दॅट दीस डेवलपमेंट इज अरावंड द ट्रीज and not by cutting the trees. We are not against development, but development has to be sustainable and without destroying the environment. Because banyan tree is a rich biodiversity hotspot. There are sukudi asta, butterflies, insects, ants. Then there are other reptiles. So we have to preserve all these. All these creatures have a right to live, not only human beings. तांकांय हक्क आहा रावपाक. देखून आमी सांगला मिनिस्टर आमी गोवा ग्रीन ब्रिगेड मेंबर्स दे ऑल ऑफ अस आर विलिंग टू गिव ऑल ऑफ अस आर विलिंग टू गिव इनपुट्स टू डिवाइज दिस स्ट्रेटेजी टू एन्श्योर दॅट वी डोंट लूज द ग्रीन कवर ऑलरेडी आमी मोर दॅन 630 ट्रीज आर लॉस्ट ऑन परवरी एलिवेटेड कॉरिडर सो दीस शूड नॉट हॅपन जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिवचे फुडें सरकारान हे गव्हर्मेंट हॅज टू टेक इन टू अकाउंट दीस प्रेजन्स ऑफ दीस नेटीव ट्रीज इज कशें सांबाळपाचें ते पयले कॉन्ट्रॅक्ट दी मागीर चिंत जाल्यार थिंगा झाडां आहा मरे तेका कातरून उडय म्हणजे कितें तुजे पॉलिसीनूच ना तुमकां पॉलिसीच ना यू डोंट हॅव एनी फोरसायट देर इज नो विजन टू सेव द ट्रीज सो गोवा इज फास्ट लुजींग ग्रीन कवर ही तर झाडां सांबाळूंक जाय जाल्यार द गव्हर्मेंट हॅज टू डिवायज अ लॉंग टर्म स्ट्रॅटेजी ए लॉंग टर्म प्लॅन दॅट बिफोर यू गिव अ कॉन्ट्रॅक्ट टू अ कॉन्ट्रॅक्टर टू कंस्ट्रक्ट अ रोड ऑर एक्सपांड अ रोड ट्रीज आर टेकन इन टू कन्सिडरेशन Trees are important, there is value for trees, environmental value. So that has to be taken into consideration. The environmental cost has to be taken into consideration. Wherever it's not possible to shift, to save a tree, then the tree should be transplanted. So that has been our request, and ministers have agreed that he will take us into consideration in devising this policy. That is our demand. That we have to, Goa has to have a long-term policy. Goa should be ahead of others. If Guwahati can do, why can't Goa do? If Delhi can do, why can't Goa do? We can do it and we can also save trees. Because Goa has been at the forefront of the environmental movement in India. And we have already the matter is in the High Court. The High Court has already seized this matter regarding Siolin tree cutting. 31 trees were cut in Siolin, in Maharashtra, without permission, nothing. Age-old trees, 100, 200-year-old trees were cut. So that is why now the High Court has asked us to give inputs on how to save these trees which are coming on the roadside. So we need road expansion. We need elevated corridors or flyovers, but how to design them without cutting the trees? That is the main focus of today's discussion, and that is the minister has been kind enough, Mr. Digambar Kamath, to agree to us, and he said he will consult us before taking any drastic step of cutting this banyan tree. Okay. फायनल केस जर कांयच जायना जाल्यार शिफ्टिंग ऑफ ट्रीज Yeah, it's the last resort. बट वी हॅव अ रिसंट एक्झाम्पल ऑफ सांतिनेज बनियन ट्री ते शिफ्ट केले पूण ते जालें ना Because we don't have the expertise. जे पळय शिफ्ट करता न्ही तेका पळय पयलें झाड काडटाले
लॉट ऑफ केअर इज रिक्वायर्ड. यू डोंट डॅमेज द ट्री. सांतिनी झाडां कितें केलें बेने ट्री कुडके केले मरे तेजे. एक ट्री सरूंक जाय न्ही. यू नीड इक्विपमेंट. गोवा डजंट हॅव दॅट इक्विपमेंट. यू नीड पोकलीन. यू कॅन यूज ऑर्डिनरी क्रेन्स. Poklin is massive poklin. We have tried in Aramol also. In COVID time 2019, 2020 we tried. That also did not succeed because the banyan tree is very huge. वडा कोणी किती झाले पोरवरी काय कुडके केले त्याचे मेले. आता हुया ते झाड. So we need to save the tree, do it scientifically, so that whenever we are doing translocation, they scientifically go so that the tree doesn't die. As a last resort. Translocation is a last resort because the survival rate is very low. So it is almost like saying, okay, that's a dance. Important is the policy. So Sustainability. yeah. So now they will be. We have requested Mr. Gangamar Founder to include in every contract that they're going to issue that saving of trees along the roadside has to be taken into consideration while giving the contract to a contractor. So the contractor झाडां काप तेका ते मागीर निमणे चिंता झाडाची. पयले रस्ते बांदपाची चिंता मागीर झाडाची चिंता. दिपेश रिक्वेस्ट यू बिकॉज दिपेश हॅज बीन ऑन द फोरफ्रंट ऑल्सो द वडाकोणे मुवमेंट. सगळें डिस्ट्रक्शन चालू आहा कळ्ळें तुका. आतां व्हडले व्हडले मेजर हायवे हाडटात हे मागीर फ्लायओवर हाडटात कळ्ळें तुका आनी रोड वायंडींग करतात. आनी हें जें पळय घडलें पळय न्ही खापेश्वरा कडेन जें घडलें कळ्ळें तुका तें खरें सत्व आशिल्लें थंय कळ्ळें तुका. लोक थंय पुजताले त्या वडाक. खंयचो वड जावं तो गोंयांक वडाक पुजतात आमी कळ्ळें तुका. बायल्यो कितें काय म्हणल्यार थंय वटपौर्णिमा करतात. हें जावपाक जायना. हें सगळें आमी PWD मिनिस्टर आहा पळय दिगंबर कामतीक सांगलां. तो आयकला ताणें आयकलां. पूण आमी एक आनी तुमकां एक नमूद करतात की आमी अशेंच हें वडा कडलें झाड वाचोवपाक एक मोठें डेलिगेशन दिल्ली वचून गेल्ले. दिल्ली गेल्ले आनी थंय सेंट्रल मिनिस्टर जो आहा नितीन गडकरी ताका मेळिल्ले आनी ताणें अशेंच आश्वासन दिल्लें की बाबा तें वडाचें आमी जाता तितले ट्राय करतले. कन्सल्टंट आशिल्ले सगळे आशिल्ले थ्रू आउट द वर्ल्ड कळ्ळें तुका. पूण समज म्हूण तूं जाता जाल्यार करपाक कित्याक जायना. सो हांव PWD मिनिस्टर दिगंबर गांवती कडेन मागणें करना. ताणें तें करपाक जाय खंयच्या परिस्थितीन. तो म्हणटा इंजिनियराक आपयतलो कन्सल्टंटाक. ना तुवें तें थंय तें दवरपाक जाय. अरे हो रस्तो पळय जेन्ना जालो पळय न्ही अटल सेतू जेन्ना बांदलो पळय न्ही हांगा तुमी पयलें आसतलें एक व्हडलें अशें टनवेलां शोरुमाक वाचोवपाक सुझुकी शोरुमाचो बचाव करपाक अशें टर्न मारला मरे सारकें कळ्ळें तुका. ती लवंडे स्टेटी कडेन पळय कितले एक्सिडेंट जाता थंय. तो स्ट्रेट आशिल्लो रस्तो तो असो वांकडो व्हेला. जाल्यार हें बारीकशें काम कित्याक करपाक जायना. थंय लोक येतात भजतात पुजतात मान्यता आसा वडाक. तेंच न्ही आख्खी जी पळय झाडां आहा पळय ती कापपाकूच जायना. आतां हें जालें म्हणटा की तुमी आनी सागरमाळ हाडटाले मरे. कितली झाडांची कत्तल जातली. डेवलॉपमेंटा लागून झाडां कापप न्ही. आमी जाणटेल्यांनी झाडां कापुनात. ताचें संरक्षण केलें. त्या खातीर हांव सांगतां आनी आमची ब्रिगेडूय सांगता की बाबा तुमी झाडां कापनाकात. तुमची पद्दत जी पळय आहा पळय न्ही झाडां कापपाची सकाळ फुडें येवन फांतोडेर येवपाचें आनी कापपाचें रे अशें कोण कापतात रे झाडां. हां सगळे 4 लोक जेन्ना भुजतात पुजतात असले वडाक जेन्ना सकाळ फुडें येवन तें कापप हें सगळें जें कृत्य आहा पळय न्ही तें बंद जावपाक जाय. सरकारान हाचो विचार करपाक जाय. तशें लोकांनी विचारपाक जाय सरकाराक की बाबा झाडां जीं पळय आहा न्ही ती आमचें अस्तित्व मरे आमचें ऑक्सिजन दिता मरे ती. हां सगळे जे पळय पक्षी आसा जी जनावर आसा हीं आहा ती ताचेर जगतात मरे. ऑक्सिजन आमकां मेळटा मरे. आनी ती समज म्हणटा काबार गेले जाल्यार आमी गोंयकार म्हण आनी रावतले हांगा. कॅन्सर रेट वाडला मरे किलो गोंयांत. कितें जालें दुयेंसांचो आतां भरमार जाला मरे. हां कॅन्सराचें आतां हॉस्पिटल केन्ना तुवें आयकल्लें की गोंयांत आमकां कॅन्सराच्या हॉस्पिटलाची गरज आहा म्हणून. आज कॅन्सर हॉस्पिटल बांदतात. अशीं कितलींशीं हॉस्पिटलां येतलीं वेगळ्या वेगळ्या दुयेंसांची. कॅन्सर फूल जाला. मागीर हाका जबाबदार कोण. हाका जबाबदार सरकार. कळ्ळें. आमकां डेवलॉपमेंट नाका असलो. आमकां डेवलॉपमेंट नाका कळ्ळें तुका जो आमचें अस्तित्व काबार करतलो. आमकां हे सगळे रोग दितलो. जाल्यार दिगंबर कामतीक हांव सांगता की बाबा तूं एक गोंयकार कळ्ळें तुका आनी मडगांवचो तुका मोग आसा कळ्ळें तुका झाडांचो पेडांचो. थंय झाडां आसात पूण मडगांवची झाडां केन्ना थंयचे लोक कितें काय म्हणल्यार उबे रावतात झाडां वाचोवपाक. अशें जावपाक जाय कळ्ळें तुका. वास्कोकारांक हांव सांगता तुमची झाडां ती तुमी वाचोवपाक जाय. केन्नाय येतले आनी कापून उडयतले. हें बंद जावपाक जाय. आनी जे वडाची झाड आसा त्या झाडा कडेन हांव रावता आनी तेजी सायडीन म्हाजें शॉप आसा. आतां तेंच्यांनी देवूळ एक घालें थंय. देवूळ तेंच्यांनी ऑलरेडी काडलें आतां थंयचें. आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी अरावंड ते वडाक जाल्ली म्हाका 60-70 वर्सां जालीं आनी आमी थंय रावता 50 वर्सां.
आता ते म्हणटा कितें आमचे झाड काडटा आनी झाड काडून जाले उपरांत ते आतां देवूळ काडले उपरांत ते झाड काडटा म्हणटा. आतां झाड काडले उपरांत ते आतां देवूळ आमचे भितर येयले 8-9 मिटर भितर येवन आमचे शॉपूय वडयता म्हणटा ते. आतां आमी खंय वचपाचें, आमी कोणाक सांगपाचें? अशें हांवें वचून मुवीन गुनीलो सांगलें सराक कितें बाबा अशें गजाल आसा, ही तूं येवन मातसो पळय म्हणून. ताणें म्हाका आश्वासन दिलें की येता आपूण पळयता. आनी वोडाचें बी आमी ताका सांगलें बाबा हो वोट काडपाक जायना, हो आमकां ऑक्सिजन दिता, हेचे खातीर आमी खुबशे लडलेले आसा आनी आमी ल्हानपणी सांगून ते पळयता थंय. सो तेणे कांय रिस्पॉन्स आमकां दिवना. सो आमी जो दाबोलीचो सरपंच आसा ताका वचून मेळ्ळे आनी ताका सांगलें बाबा अशी गजाल आसा, तूं येवन पळय. तेणें म्हणलें कितें आपूण येता ते हायवेचे कोण आहा तांकां घेवन येता आनी आपूण तुगेले पळयता म्हणून. आनी तें वॉलूय सेफ करपाचें लागून आमी खुबशे ट्राय केली, पूण ते नेवीवाल्यान जे आसा न्ही तें वॉल मोडपाक दिवना. पूण आमी म्हणटा कितें हे सायडीन तेंचे तांकां मोडपाक जाता तें वॉल कित्याक ते सायडीन खुबशी लुगार आसा आनी तो कोमदातीचो लुगार तेंच्यांनी एक्वायर करून दवरलो आसा. सो तुमी तो डायवर्ट करून ते मोडूं शकता आनी तो वोट वाचोवपाक शकता. आमची इतलीच मागणी आसा की गोवोरमेंटा कडेन आनी सगळे हेजे कडेन की तो वोट वाचोवपाक जाय आनी तेज्या खातीर आमी सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. आनी दाबोलकारांक हांव सांगता कितें तुमी सगळ्यांनी येवन म्हाका सपोर्ट करपाक जाय. हांव हेच्या खातीर मुखार वचून वयतलो आनी हे झाड कातरपाक दिवपाक ना. देव बरें करूं. I used to say, proudly to say like Goa is a peaceful state, but now the peace has been getting destroyed. Goa is peacefully getting destroyed day by day. So this is what my thoughts are now. Because at the yes, झाड आसा पळय न्ही गोडा झाड, that tree has got emotions and we see that tree since our childhood. आमचे हे झाड जे आसा कमीत कमी 100 वर्सां पयलीं झाड मानूंक शकता तुमी, बिकॉज त्या टायमार हे खंयचेच आमदार जल्माच येवनासतले, तेज्या पयलीं झाड ते. सो वी कांट डिस्ट्रॉय दिस ट्री इन एनी केस. दीस डेवलपमेंट शूड बी प्री प्लॅन्ड. अशें की ना की हे डेवलपमेंट आमकां जाय आनी झाडां कातरून डेवलपमेंट कोणाक नाका. खंयचेच स्टेट इज नॉट एक्सेप्टींग डेवलपमेंट ऑर डिस्ट्रॉयींग द ट्रीज. बिकॉज आयज हे झाड आसा म्हणून आयज देर आर सो मेनी इमोशन्स अटॅच टू द ट्री. आयज थोडी बायलां वटपौर्णिमा करता ते झाडाक दवरे म्हणून मग ती बायलां ना आयज झाड वाचोवपाक. जे घोवां आसा ते पांयां पडटा आपल्या घोवाच्या आयु हे वय वाडपाक झाडाक ते वटपौर्णिमा दोरे बिरे बांदता ते दादले सुद्दां ना ते. पूण हे झाड कोणा खातीर उबें आसा हे झाडाचें रक्षण करपाक ही केन्ना येतली, बायलां केन्ना येतली आनी हे दादले केन्ना येतले कोणा ती बायलांनी हे केल्ले ते. सो ही सगळी भायर सरपाक जाय. बिकॉज हे झाडाक आयज पॉलिटिकल कांय ना. हे झाड काँग्रेस BJP या RGP या कोणा हे झाड इज लायक अ नेचर. हे झाड सगळ्यांचें, हे झाड सगळ्यांनी फुडें वचून वाचोवपाक जाय. आयज आमी येवन उलयतले म्हणून आमी हे पॉलिटिकल इश्यू करता अशें कांय ना. हे झाडां ती सगळे मोगी झाड जे एनवायरमेंट लवर्स हांगा येयल्ले आसा. सो मागता हांव सगळे लोकां कडेन हे जे कोण जे दोळ्यांक जे पट्टी मारून बसलेले आसा पळय न्हू, फकत एनवायरमेंट डे साजरा करता पळय तेणी आयज खरो एनवायरमेंट मोग तेणी दाखोवपाक झाडां खातीर. हांव मागता आमचे गांवचे आमचो कॉन्स्टिट्युन्सी MLA आनी आमचे गांवचे सरपंच आनी सगळे मेंबरां सगळे फुडें सरून हें झाड जाता तशें बरे भशेन वाचोवपाचें आमी सगळ्यांनी मेळोन ट्राय करूया. हितून कितें जातलें, हितून आमचो एक गांवपण आमचो वांगडा उरतलो आनी आमचो एक बॉन्ड आनी आमचो हे एनवायरमेंट खातीर एक एक्झाम्पल आमी गोंयभर सेट करूया. देव बरें. Assurance Digambar Kamath has He has given assurance that he will call a meeting with the engineers and after that he will call a meeting with us to sit down and discuss how to save the tree. He said he is against cutting of any tree. He told us clearly. If government fails to save the tree, then what will No, be we are confident that the tree will be saved. every time the same thing No. happens? See, we have to keep trying. We can't lose hope. Main thing is the hope. And this minister has been positive. You know, and he's already asked for a meeting with the engineers. And then he will have a meeting with us to save the tree. When is this meeting? He's going to call them now. I don't know, the date is not yet fixed, but we are going to be in regular touch with him to see that because he has given a positive response. He called us here today. First he had called us in Margam, then he called us here. So this shows that he is interested in saving a tree because he himself has said that he is against cutting trees. He is personally against cutting trees. So that is a good assurance for us, and we hope that he keeps his word. We can only hope. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.